Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सुप्रीम कोर्टाकडच्यान फटे पडल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याचे डीएमएचेर बोट. ताच्याकडच्यान कितेंय चूक जाल्या आसत जाल्यार खंय सुदारूंक लायता. तर म्हटलं आता आम्ही फुल फ्लेज दितले. ॲट प्रेझेंट आता जो आहा पळय न्ही तो फुल फ्लेज दिलो वयतलो. आता उरलेल्या पळय ज्यो 5 आसा म्युनिसिपालिटीज तांचो प्रचार जो कंटिन्यू उरतलो. तो शेड्यूल जो आशिल्लो 20 तारीख इलेक्शन जावपाचें तो शेड्यूल कंटिन्यू उरतलो. उरलेलो जो कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिला त्याच्या प्रमाणे फुडली डेट जी आहा ती लागतली. प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा निकालाचो मान दवरता, मात ह्या निकालाचो वेंचणुकेच्या निकालाचेर परिणाम जावचो ना. सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णयाचो आमी आदर करतात. कारण लोकशाही भितर एखादे डिसिजनाक जर समजा कोर्टान जें दिल्लें आसा म्हाका दिसता आजचो जे निर्णय जालो त्याच्या हाचे प्रमाणे 30 एप्रिल पर्यंत पूर्ण इलेक्शन प्रोसेस पूर्ण करपाक जाय. पण हे सगळे जरी असले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात हाचो कसलोच परिणाम आमचेर जावपाचो ना. 30 एप्रिलाचे निवडणूक जरी जाल्ले आनी जी ठरलेली डेट तेन्ना जरी जाल्ली आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जे 5 म्युनिसिपालिटीज आसात म्हापसा, मोरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे ह्या 5 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचेच सपोर्ट केल्ले सगळे उमेदवार हे निवडून येतले. पयल्यो 7 ज्यो आसा पण हे 7 म्युनिसिपालिटी 6 म्युनिसिपालिटी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार जे आसात ते पूर्णपणे त्या भागा भितर जिखून येतले. उपमुख्यमंत्री कवळेकार म्हणटा मुख्यमंत्री बदलपाचो प्रश्नूच खंय येता. कितें असं कांय नाच जालें कांय जावंक शकना. गव्हर्मेंट सामकी स्थिर आसा. 27 जाणांचें सरकार आसा. त्या 27 जाणां सरकार म्हळ्यार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चलता. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सगळ्यांचो विश्वास आसा आनी त्या सगळ्यांक बरोबर घेवन आमकां 27 जाणांनी विरोधक जे आसात तांकां सुद्दां बरोबर घेवन फुडें वयतात ते. पण तेंचे बद्दल आनी कोण क्वेश्चन मार्क येयच ना. दुसरी चेंज करपाचो प्रश्न येना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.